शोकात गजाल. मिनरल फाउंडेशनान फाटल्या 4 वर्सांत खण वाठारांतल्या लोकां खातीर खर्च करपाक म्हणून 187 कोटी रुपया घेतल्यात. भौशीक सुवातांतले एकूण 12 प्रकल्प त्या खातीर अधोरेखीत केल्या, पूण खरेपण फकत 1 कोटीच खर्च केला. पिवपाच्या उदकाचेर एकूण फंडाच्या अर्दो टक्को. गोंय सरकाराच्या खण संचालनालयाची ही वेबसायट पळयात. हातूंत पळयात हें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन. उजवे वटेनच्या कोनशाक कितें बरयलां तें पळयात. 1 एप्रील 2015 सावन 31 मार्च 2019 मेरेनचें टोटल कलेक्शन. खण पेडेस्त वाठारांनी डिस्ट्रिक्ट फाउंडेशनाक पुराय फंड मोडचो पडटा. आतां पळयात हे 12 वाठार आनी प्रकल्पांचेर मोडिल्लो दुडू. झाडां लावप 0, शिक्षण 0, पर्यावरण 0, भलायकेची जतनाय 0, हावजींग 0, मुळाव्यो सुविधा 0, शेता खातीर मजत 0, नितळसाणे खातीर 0, स्कील डेव्हलपमेंट 0 आनी खेळा खातीर 0. आतां मेरेन मिनरल फाउंडेशनान दुडू मोडल्यात ते फक्त पियेवपाच्या उदकाचेर. तेवूय सोनशी आनी हेर वाठारांत खणींक लागून सुकें पडल्या उपरांत गोवा फाउंडेशन कोर्टात गेलें तेन्ना. उदका पुरवणेचेर मिनरल फाउंडेशनान एकूण 1 कोटी मोडला. 63 लाख उत्तरेंत जाल्यार 44 लाख दक्षिणेंत. आनी उदका खातीर हो दुडू खंय खंय वापरला पळयात. ही भानगड गोवा फाउंडेशनाचो संचालक दोतोर क्लॉड आल्वारिसान उक्ताडार हाडल्या. एके वटेन खणी बंद पडिल्ल्यान खण वाठारांतले लोक जगपा खातीर संघर्श करतात. खणी परतून सुरू जावपाची चिन्नां दिसनात. फकत जातल्यो जातल्यो अशी हवेंतलीं उतरां तितलीं मेळटात. आनी दुसरे वटेन मिनरल फाउंडेशनान खण पिडेस्त वाठारांनी मोडूंक नाशिल्ले 186 कोटी सरकार उश्याक घेवन न्हिदला. गोवा 365 ब्युरो, पणजी.